सोमार 25 सप्टेंबर मुखेल वोल कित्याक आसा तांकां देव ओदीकूय दितलो। न्यालाक आदार हालींच आमी नव्या गौलीक वर्साक सुरवात दिली। बऱ्यो येवजण्यो घेवन आमी उमेदीन आपआपले कुयती पोरमोणे जेजूच्या मोल्यांत वावरूंक जायत्यांनी पावलां मारल्यान। देखीक PPC, कॅट, संदेशकारां, यूथ, वेगवेगळ्यो संस्था आदी। पयल्या वाचपान आमी पळयता सर्वेस्पोर पर्शियाच्या राजाक आपल्या मानाक एक मंदीर बांदूंक सुरती दिता। तेन्ना तो पर्जेक ही खबर परगट्टा। तेन्ना लोक फुडें सरता आनी आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन देवाक मंदीर बांदूंक आदार दिता। त्या गांवचो लोक रुपें, भांगार, सामोण आनी हेर वस्तू दितात। सत्रांत आमकां अशें मेळटा व्हड व्हड वजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगटलीं। शिव वर्तमानान आमकां मेळटा देव आसा तांकां ओदीकूय दितलो आनी ना तांचे लागचें जें आसा म्हूण तीं समजतात तेंवूय देव काडून घेतलो। देव आयज पासून जिन्सां तरेचीं विस्मितां करीत आसा। आयज पासून जिवी आसा तें जावन आसा एक व्हड विस्मीत। आमी ह्या संवसारांत आसोसर देवान आमकां दिलोले गूण घेवन जाता तितलें बरें करूंक वावरूंक जाय। जितलीं आमी देवाच्या मोल्यांत वावुरता आमचे गूण आमी पेल्याचे सेवेक घालता तितलो देव आमकां ओदीक देण्यांनी भरता। बरें करूंक देवान आमकां रोचल्यान आनी जिवी दवरल्यान। म्हजो थाराव म्हज्या गुणां पासत देवाक आर्गां दिवंक आनी म्हजे गूण ओदीक फुलोवंक हांव वावुरतलें।